शिरगांव स्टॅम्पेडाक सारको 1 म्हयनो जालो आनी आमी पळयले जेन्ना स्टॅम्पेड जाली तेन्ना जे धोंड आहा तितूंतले 6 जाणांक खंय तरी मरण येयल्लें. तेच्या मागीर गव्हर्मेंटान ती एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून नेमलेली आनी तेतून फॅक्ट फायंडींग तेन्ना रोखडोच 4 दिसांनी खंय तरी सरकाराक आपलो रिप्लाय जो रिपोर्ट तो सरकाराक दिल्लो आनी सीएमान भितर सगळ्यांकूच चडशें करून तेंच्यांनी ब्लेम केल्ले आनी त्या ब्लेमी वयल्यान होम डिपार्टमेंटान खंय तरी 8 जाणांक शोकोज नोटीस काडलेले. तितून एसडीपीओ आसले, जे पीआय आसले, सेक्रेटरी आसले पंचायत, मागीर डेप्युटी कलेक्टर आसलो, कलेक्टर आसलो, अशे मेळोन 8 जाणांक ही शोकोज नोटीस गेल्ली आनी त्या शोकोज नोटिसाक आतां 1 म्हयनो जालो. मेळटा त्या सुत्राच्या म्हायती प्रमाण ह्या 8 जाणांचे 7 जाणांनी खंय तरी आपली रिटर्न जे आपले शोकोज आसली ताका रिटर्न फायल केला, जे होम डिपार्टमेंटा कडेन दिल्ल्या आनी आतां हेज्या फुडें डिसिप्लिनरी कमिटी आहा गव्हर्मेंटाची, थंय हे सगळ्यांचे रिप्लाय येयले की खंय तरी तेजेर डिस्कशन जातलें आनी थंयच्यानूच एक्शन जातली म्हणून आमकां कळोन येता. प्रोडंटा खातीर ओमकार फहारी.